राम मंदिराच्या जावपी उक्तावणाच्या निमतान गोयात दरेका गावात अक्षतांचो कलश पावला। कलशाची पदयात्रा पुराय गोयभर जावपाक लागल्यात। घराघरात ह्यो अक्षता पावोवपाचे काम गावचे लोक करतात। 22 तारखेर पुराय गोयभर दिवाळी कशी मनयतले पळयात मुरगाव, कोलवाळ आणि हेर वाठारांतले कांय भक्तिमय खिण। कोलवाळे अयोध्या पदयात्रेक मंत्री निळकंठ हळर्णकारान येवकार दिलो। लोकांनी दिंडी घातली पळयात। आयज लक्ष्मीनारायण देवळान आमचे आमदार श्री संकल्प अमोणकर त्यांचे अध्यक्ष यांच्या सगळ्यांच्या असं देवस्थान कमिटी बरोबर आम्ही आयज हांगा अक्षता घेवपाक आयले। आमचे भाग्य की आमच्या जीवनान हे आमकां राम मंदिर पळोवपाक मेळटलें। 550 वर्षाचो लढो लाखांनी लोकांनी बलिदान दिले आणि लाखांनी लोकांनी बलिदान दिवन आज ते साकार जाता। जावं ती कोर्टाची ऑर्डर पण एक खंबीर आणि नेतृत्व म्हणजे नरेंद्रभाई मोदींचे नेतृत्व आसा। ह्या नेतृत्वा सकल हे अयोध्येन आज मंदिर प्राण प्रतिष्ठान 22 तारखे जाता। आमचे प्रायम मिनिस्टरचे जे विजन आसा आणि त्या विजना प्रमाणे जेन्ना राम मंदिर स्थापन जाता जी 22 जानेवारी तेच्या पयलीं थंयसर ऑलरेडी अयोध्याक एअरपोर्ट जाल्लो आसा। सो जो एअरपोर्ट ऑलरेडी थंय जाल्लो आसा हेजे कारण तुमकां कित्याक लागून जाल्लो आसा की लोकांक सगळ्या देशाच्या लोकांक तेंच्यांनी थंय येवचें म्हणून महिन्यात ती आपूण म्हणून आपल्या श्रद्धाच्या हितून रामाच्या भक्तींतल्यान हांगा येयल्लेली आसा। तुम्ही जाणत आसतले आता आमी अक्षताची घराघरांत दिता। सगळ्यांक हांव अपील करूंक सोदता की तुमी घरांतले थोडे चार तांदूळ तितून हे मिक्स करून आपल्या देवा कडेन दवरपाचे आनी केन्ना बीन अशें बऱ्या कामाक वयता तेन्ना ते यूज करपाचे। इतको प्रवास म्हाका दिसता पयलेच फावट हे आमचे भक्तागण जे मनान धरून यात्रेक भायर सरतात तांकां रामाचरणी प्रार्थना करता की तांकां हो प्रवास सुखाचो आनंदाचो जावचो। जरी आमी जरी विचार केलो पूण अशें आसा की हे खंयचेंय जर कार्य व्हडलें करतलो जाल्यार ताका बॅकींग जाय, सपोर्ट जाय पडटा। हे इतलें इजी ना अशें, ताका खर्चूय भयंकर अफाट, मेहनतूय ताका भरपूर आसा। आनी ही गजाल केदार नाईक सालिगांवचे आमदार तेंचे पर्यंत पावली, तांकां ही गजाल आवडली। म्हाका आपयलें तेंच्यांनी आनी कशें कितें आसा वयतले हे तेंच्यांनी म्हाजे कडल्यान जाणून घेतलें आनी तांकां म्हाजे जे कितें विचार आसा ते तांकां खरेंच आवडले आनी तेंच्यांनी जे म्हाजे विचार आसा तेंच्यांनी सीएमा पर्यंत पावयले। आज सगळें बळकट जालें पळोवन तें सगळें वातावरण आनी हांव गोंयकारां खातीर स्पेशली सावथ गोंयच्या लोकांक लागून जेंका लागून हो प्रोग्राम आयोजीत केल्लो आसा ते सगळ्या सावथ गोंयच्या लोकांक सांगता की मुद्दाम तुमी ह्या दिसाक आपलो घराचो वेळ काडून ह्या कार्यक्रमाक येयात, कारण आमच्या देशाची आयज दिशा चेंज जाता। की चलो अयोध्या हे महाअभियान जे आहे ते हिंदू जे आहे त्या सगळ्यांना संघटित करण्यासाठीचा हा कार्यक्रम आहे। रामाचे भक्त जे आहेत ते सगळे एकत्रित येण्यासाठीचा हा कार्यक्रम आहे। याच्यासाठी आम्ही म्हापशामध्ये जो प्रयत्न केला होता त्या प्रयत्नाला म्हणजे 100% जास्ती जो प्रतिसाद मिळाला पाहिजे होता तो प्रतिसाद मिळालेला आहे। म्हापशामध्ये प्रचंड सगळे हिंदू जे आहेत ते संघटित झाले, सगळे संस्था संघटित झाल्या, सगळे देवस्थान संघटित झालेली आहे आणि म्हापशामधून अजून प्रतिसाद असा आहे की अजूनही आम्हाला असे कार्यक्रम धर्मासाठी कार्यक्रम आपल्या देवासाठी कार्यक्रम असे पुन्हा पुन्हा व्हावे। या अनुषंगानेच आज आपल्या साऊथ गोवामध्ये वडगाव येथे चलो अयोध्या हे महाअभियानाचं दुसरं सत्र जे आहे इथं 7 तारखेला आपण सगळे हिंदू मिळून करत आहे। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकार आणि निखिल जल्मी।